सगळ्याक आजच्या दसऱ्याची हांव उणीचो परबी भेटयता। आज म्हज्या प्रियोळ मतदार संघातल्या ह्या केरी भुतखांब ह्या पठाराचेर आमचो धनगर भावांचो एक वाडो आसा आनी त्या वाड्याचेर अनोख्या अशे पारंपारीक पद्दतीन आज धनगर नृत्य आणि एका औचित्य निमित्त जे आसा ते साधून विविध शास्त्रोत्तर दसरो साजरो करता तो ह्या म्हज्या भुतखांब वाठाराचेर आज ह्या ठिकाणीचेर सुरू आसा आनी आमकां ताचें पळोवपाक मेळटा। गेली अनेक वर्षांची परंपरा, ज्या परंपरेच्या नुसार आमचो एकंदरीत धनगर समाज जो आसा तो आपली परंपरा टिकून दवरता आणि उमेदीचे लार त्यांच्या मनाचेर त्यांच्या तोंडाचेर आज फाफारलेले आसा। आणि अशा पार्श्वभूमींतल्यान हांव देवा लागीं इतलेंच मागता की ह्या समाजाचो आणि एकंदरीत गोंयचे गोंयकारांचो गोमंतकीयांचो आज ह्या दसऱ्याच्या निमित्तान तांकां भरभराटी प्राप्त जावं, त्यांची दुःख जी आसा ते पयस जावन सुखां त्यांच्या पदरान सार्थक घालचो, कारण हो शोषित समाज जावन आसा। आपल्या उदरनिर्वाहा खातीर दोंगार पाड्याचेर जंय कांयच नाशिल्लें थंय लोकवस्ती निर्माण केल्ली आसा। आपलो पारंपारीक जो वेवसाय जो आसा तो वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान हर एक वाटेवरान आज भटकंती करून आज ते भुरगे शिकता आसतना खूब उमेद दिसता। आपलो पारंपारीक वेवसाय आणि पारंपारीक संस्कृतीचो सांबाळ करता आसतना शैक्षणिक क्षेत्रांत सुद्धा ह्या सगळ्या समाजान आज मोठी क्रांती घडोवपाचे जे ध्येय आज मनान हाडिल्लें आसा ते अशाच तरेचे त्यांच्या पॉझिटिव्ह मुखार वचून त्यांच्यानी आपले ध्येय साध्य करचे अशें ह्या वेळाचेर हांव तांचे कडेन मागता आणि देवा लागीं मागता की तांचे भितर नवचैतन्याची एक सासाय उमेद तांकां प्राप्त करून दिवची। प्रत्येक समाजातलो घटक जो आसा तो आज शिकून सवरून मुखार वचपाक जाय। हो जी लोकशाहीन जे आज आमी वावरतात त्या लोकशाहीन प्रत्येकाक अधिकार आसा आपल्या कुवते प्रमाणे आणि आपल्या बुद्धीच्या बळाचेर त्या तेंगशेचेर पावपा खातीर। आज ह्या सगळे धनगर खास करून गवळी समाज जो म्हजो आसा तो आज डोंगराच्या टेकडेचेर रावतात, हायेस्ट पॉयंटाचेर रावतात, ते अशेंच मुखार वचचे अशें म्हजें तांकां आशिर्वाद आसा। त्याच प्रमाणे म्हजो ईश्वर चरणी प्रार्थना आसा। नेगेटिव्ह थॉट्स मनान हाडिनासतना पॉझिटिव्ह सकारात्मक भावनेन तांच्यांनी फुडें चाल करची आणि आपले वैयक्तीक जीवनान आणि सार्वजनीक जीवनान सुद्धा त्यांचो सहभाग असोच तरेचो आसचो ह्या खातीर तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता। आजच्या संपूर्ण देशवासियांक गोमंतकीयांक आणि खास करून धनगर म्हज्या समाजाक ह्या दसऱ्याच्या निमित्तान आज विजयालक्ष्मीच्यो हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता। सगळ्यांचे आभार।